हळदोना मतदारसंघातल्या खोर्जुवे वाठारात आशिल्ल्या किल्ल्यामुखार कोयराच्यो राशी दिसून येतात। पर्यटकां खातीर हो किल्लो फामाद आसा, मात कोयराक लागून ह्या सुवातेची वायट परिस्थिती जाल्या। हाका लागून ह्या वाठारात नितळसाण आनी देखरेखीचो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला। कोयराचो विलो लावन ही सुवात नितळ दवरपा खातीर थळावे पंचायतीन तशेंच संबंधीत प्रशासनान पावलां उखलची म्हणून थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या। पळयात। आम्ही असा खोर्जुया आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता हो कचरो पळया। हे पंचायत हळदोना पंचायतीक लागता। जेन्ना सरकार म्हणटा आमी करोडांनी पयसो कचऱ्याक लागून मोडटा, हांवेंय जेन्ना पंचायतीचे पळय कॅश बूक पळयलो तेजेरूय पळयला लाखांनी पयसो पंचायतीन मोडला कचऱ्याक। जाल्यार तुमी हे पळोवंक शकता हे कितें, हो फाटल्यान आसा फोर्ट म्हणटकूच लोक पळोवंक येता। हे कितें, जेन्ना तूं एक पंचायत जेन्ना तूं चलयता नाका थंय खर्च करता तेन्ना हो कचऱ्याचे तेन्ना पयशे मोडले आसता तेन्ना हो कचरो आसता तो क्लियर करूंक जाय। आनी हांगा जाता ते हांगा बोर्ड लावंक जाय हांगा आनी कचरो उडप ना म्हणून, पूण पंचायतीचे हितून दुर्लक्ष जाता। पंचायत भलत्याच कामांक बिजी आहा, लोकांक कन्स्ट्रक्शन लायसनां दिवप आनी नाका आसली कामां। मेन कामां कितें आमकां जाय उदीक, लायट आनी नितळसाण ही उरोकूच ना। तुमी हांगाच न्हू वयता थंय पळयात, वयता थंय कचरो। हेका जो जबाबदार आहा मनीस तेंचेर एक्शन जावंक जाय। हायकोर्टान सुद्दां डायरेक्शन दिल्लें आहा सो मोठो केसीन की पंचायत आनी पोल्युशन बोर्डान म्हयन्याच्या म्हयन्याक पंचायतीचें इन्स्पेक्शन करप आसता पोल्युशन बोर्डान आनी रिपोर्ट दिवंक जाय कंप्लायन्स। तो पोल्युशन बोर्डूय खंय तरी फेल गेला। तेन्ना म्हाजें मागणें आहा सरकारा कडेन आनी सीएमान हेजेर कितें तें लक्ष घालून हो जाग्यार घालचो इश्यू। फोर्टाचें कितें आहा, फोर्टाचो 22 टेंडर जाल्लो 2022 वर्क ऑर्डर जाल्ली। आयज पासून त्या फोर्टाचें कामूच जायना। हांवें खूब फावटी हाडल्या ते डॉक्युमेंटूय हाडल्या, कन्सल्टंटांक पयशे दिल्ले आसा, खुबसो खर्च केल्लो, पूण आयज पासून तेजें कंप्लिशन ना आनी तुमी पळोवंक शकता सायडीर लेबरूय ना। हांव विचारूंक वयता पूण तेंचो आन्सर आसता तो सामको सॅटिस्फाय जायना, तेंचो आन्सर सामकें ना दिवपूय आनी तेंचे मनशात ना ते काम करपाचें, पूण पयसो हो गव्हर्मेंटाचो वेस्ट जाता आनी जालोय। आतांचे हितून जर तर कॉन्ट्रॅक्टर तो काम सोपयत जाल्यार ताका 50% सुद्दां पयशे पेमेंट करूंक मेळचे ना। जो पळय हांवें तेंचो हे हाडला एग्रीमेंट हाडला, एग्रीमेंटा प्रमाणे पयशे कट जावंक जाय तेजे डिले जाल्या उपरांत। तेज्या प्रमाणे तेजें काम सोंपोंक ना म्हणून ताका आयज पासून सवकस नोटीस काडलेलो ना ताका वॉर्निंग लेटर धाडलेलें ना, कांयच ना। म्हणजे हितून दिसता की तें मेळना म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर आनी जो पळय डायरेक्टर आहा तो मेळना म्हणून ते कामां जायना आनी हे वयता थंय इश्यू आहा। आमी म्हणटा सरकारा कडेन सीएमान हेजेर लक्ष घालूंक जाय आनी सगळेच फावटी लोक रस्त्यार येतले म्हणून रावंक ना। हितून गव्हर्मेंटाचो इश्यू आहा, तेंच्यांनी ते कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा, तुमचे कडेन डिपार्टमेंट आहा, ते स्टाफ आहा, ते पळोवपाक तेंच्यांनी ती कामां करूंक जाय। जर तर ते कामां करिना जाल्यार तांकां घरा धरूंक जाय। आमचे ने भुरगे आहा जे खूब शिकलेले आहा बेकार तांकां एम्प्लॉयमेंट करचें।